पहिल्यात पहिली गोकुळ अष्टमीच्यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्यो सगळ्या समेस्त गोंयकारांक खूब खूब शुभेच्छा. गोकुळ अष्टमी ही तसोच उत्सव गोंयांत गांवांनी श्रीकृष्ण पूजन करून गांवांनी घराघरांनी करता. म्हणजे गोपाळकाला भायर सेलिब्रेट करता पेक्षा घरांत कृष्ण पूजन करपाक गोंयांत लोक प्रिफर करतात आणि पारंपारीक रित्या गेली कितलींशींच वर्सां पासून लोक स्वताच्या घरात श्रीकृष्ण पूजन करून आयिल्ले आसा. गोंयांतली जन्माष्टमी म्हटल्या उपरांत नार्वेच्या सप्तकोटेश्वराच्या तीर्थाचेर जन्माष्टमी ही दर वर्सा लोक सप्तकोटेश्वराच्या तीर्थाचेर अभिषेक करून ती मनयता. फाटल्या 1-2-3 वर्सां पासून हांवूय बी ह्या तीर्थाचेर जन्माष्टमीच्या निमित्तान हांगासर येता, पुजा करता. आणि मूळ सप्तकोटेश्वराचें तीर्थ जे दिवाडी गांवांत दिवाडी पोरणे तीर्थ हांगासर आसा आणि जेका मूळ गोमंतकीय काशी अशें जे म्हटलें कोकण काशी जे म्हटलें वता, त्या कोकण काशीच्या देवळांत येवपाचो योग आयज अष्टमीच्या निमित्तान पयलेच फावटी म्हाका आयलो. ह्या हटकेश्वर देवाच्या देवळांत हांगासर येवपाचो योग आयलो त्या निमित्तान. आनी निश्चित रित्या म्हाका दिसता गोंयचो पुरातन इतिहास जर काडीत जाल्यार अशाच पद्दतीच्यो जे आमी म्हणटा जी मंदीर एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट जाला, अशें कितलींशींच ठिकाणी गोंयांत वेगवेगळे कडेन आज दुसऱ्या जाग्यार मंदीर शिफ्ट जावन व्हडले मंदिरां जाल्लीं आसा, थंयसर बारीक स्थान एकदां थंयसरूच उरलेलें आसा. अशा पद्दतीन गोंयच्या इतिहासांत वेगवेगळ्या देवस्थानाचो इतिहास सदोदीत मेळटा. परत एकदां सगळ्या जाणांक जन्माष्टमीच्यो कृष्णाष्टमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. 60 वर्सां म्हणजे खऱ्या अर्थात म्हणजे इट इज आर्कोलॉजी आसतलो, बाकी पुस्तकांनी आसतलो तो आसतलो, बट तो भुरग्यांक जर समजतलो आसत जाल्यार तो एड्युकेशन सेक्टरात येवपाक जाय. सगळोच इतिहास हो एड्युकेशनान येतलो असो ना. जे रिसर्च करतात किंवा फुडें ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर शिकतात, रिसर्चाच्या बाबतींत हो इतिहास तांकां समजूं शकता. बट सामान्य भुरग्यांचेर राज्याचो इतिहास वेगवेगळो सांस्कृतीक इतिहास हो कळपा खातीर तो खंय तरी पाठ्यपुस्तकांत इन्क्लूड जावपाक जाय. NEPच्या निमित्तान हे फावटी सिलेबस बदल जावप हो प्रक्रिया सुरू आसा. निश्चित रित्या जे घालप शक्य आसा तो इतिहास घालप घातलो.